समेस्त भाविकांक उमळशीक लागून राविल्ल्या मयेच्या श्री माया केळपाळ देवस्थानाच्या कळस उत्सवाक सोमारा सांजेच्या पोलीस बंदोबस्त सुरवात जाल्या। 8 दीस कळस घराघरांनी भक्तांचे भेटीक वतले। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय हो उत्सव जातलो। गांवकर वाड्या वयल्या श्री महामाया देवळान पारंपरीक विधी जाले उपरांत कळस भायर सरलो। 8 दीस मये वाठारांत घराघरांनी कळस भोवले उपरांत मंगळारा 15 तारखेक कळस श्री महामाया देवीच्या देवळान हाडटले। थंय कौला जावन ह्या उत्सवाची सांगताय जातली। मान आनी अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान कळस उत्सव वादांत आडकळा। भ्रमण करीत आसता ज्या मानकरी आहा पळय तिक्क्यांगेर वयता तांकां खोल प्रसाद जाता आनी हे सगळे कार्य जे परब गांवकार आहा पळय तांकांच अधिकार आहा हो करपाक। आनी जे मानाचे आसा पळय तिक्क्यांगेर देव जे विसाव म्हण आसता पळय तांकां थंय पुजा पाठ स्वता हे बसतात। आमी परब पुजेक ब्राह्मण पुजा सांगता आनी परब बसतून ही पुजा पाठ करता। हितून जाल्या नंतर देव मंगळारा हाची सांगता जाता। कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण 2019 ह्या वर्सा तर देवस्थान प्रशासकान हो उत्सव निलंबीत केल्लो। 2020 ह्या वर्सा हो उत्सव 21 दीस मनयल्लो, जाल्यार फाटल्या वर्सा न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मनयल्लो।